पेडणे विरनोळेच्या संत सोयरोबानाथ आंबिये सरकारी महाविद्यालयाच्या इमारतीचेर आशिल्ले घड्याळ फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन बंद आसा। ताका लागून विद्यार्थ्यांक आनी नागरिकांक वेळेचो अदमास कळपाक अडचणी येतात। संबंधित प्रशासनान हाचेर लक्ष घालून ते घड्याळ दुरुस्त करचे अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी तशेंच हेर नागरिकांनी केल्या। आम्ही आसात संत सोयरोबानाथ आंबिये सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय ज्या ठिकाणी वळपे मालपे या परिसरात विरनोडा या भागात हे कॉलेज आहे आणि हे कॉलेज उभारण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर, माजी पंचायत मंत्री राजेंद्र आर्लेकर तथा केरळचे राज्यपाल यांनी बरेच प्रयत्न करून हांगासर एक बऱ्यापैकी कॉलेज उभारली, व्यवस्थित संकुल उभारले। पेडण्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारातल्या विद्यार्थ्यांक हांगासर बरे शिक्षण मिळचे त्याच्या खातीर ही व्यवस्था सुसज्ज इमारत उभारली आणि त्यांनाच हांगासर ह्या इमारतीचेर एक बऱ्यापैकी घड्याळ बसयल्ले आणि हे घड्याळ आता कितल्या वर्सां सावन बंदच आसा। ताचेकडे सरकार कित्याक दुर्लक्ष करता असो प्रश्न आसा। सरकारान ह्या घड्याळाकडे बेगोबेग लक्ष दिवन हे घड्याळ बेगोबेग दुरुस्त करचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।